मोगा बाबणानो, आयज आमी लुकाच्या 9व्या आविसराचें शिकप करुया. तर पळोवया पयले सुवातेर ह्या 9 आविसरांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा. जेजू 12 शिसांक कामाचेर धाडटा. 5,000 लोकांक जेवण घालता. जेजू ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण कळीत करता. एकल्याच मोगाच्या भुरग्याक भूत लागलेलें आसता तें तो काडटा. जेजू जेरुजालेमा कडेन वेता आनी सीज जावन पळयतात तांची परिक्षा त्या सुवातेचेर घडटा. लुकाचो 9वो आविसर आनी पयल्या वळी प्रमाणे जेन्ना दोनी जेजू ह्या पृथ्वीचेर आसलो तेन्ना ताणें ताचे शिसांक देवाचें दान दिलें. लोकांक बरें करचें अशेंच तांकां ताणें दान दिल्लें आसलें. ही एक खुणा जावन आसली. ही एक तांकां सर्टिफिकेट अशी जावन आसली. नवो करार बरोवच्या पयलीं जेजून हें तांकां व्हड देणें दिल्लें आसलें आनी ह्याच वरवीं लोक ताका वळखूंक शकले. पेद्रू लोकांक बरो करतालो. मेलोल्यांक तो जिवीत दितालो आनी पावलू सुद्दां अशेंच करतालो. अशें केल्या कारणाक लागून ते दुनिया जेजू क्रिस्ताचे खरे सीज जावंक पावले. होच तो सगळ्याहून व्हड पुरावो लोकांक मेळलोलो आसलो. जेजून ताच्या शिसांक देवाच्या राज्याची खबर परगट करूंक धाडलेले आसले. तशेंच दुयेंत मनशांक बरें करूंक धाडलेले आसले. हें सगळें ताच्या खुर्साचेर मरच्या पयलीं घडलेलें आसलें. आयज बरें करप ही म्हत्वाची गजाल न्हय. जर तुमी पवित्र पुस्तकांतल्यो सगळ्यो चिटी काळजी घेवन वाचल्यो तर तुमकां दिसून येतलें की जरी पावलोक बरें करची पदवी आसली तरी ताणें ही पदवी आपल्या निमाण्या वावरांत केन्नाच उपेगांत हाडली ना. ताणें पोटाचे दुखी पासत तिमोथीक तो दाकांचो रोस पिवंक सांगता. पयली तिमोथीची चीट 5वो आविसर आनी 23वी वळ आमी वाचुया. तुजे जिरवणेक आनी भोवून भोवून तुका येता तें पिडेक लागून ह्या फुडें उदकूच पियोन रावूं नाका, पूण थोडो सोरोय घे. मोगा भाव-भयणानो, ही वळ जरी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तरी आमी सोरो पिवचो न्हय. पावलून ताका वखदां पासत तें पियोंक सांगलेलें आसलें, पूण ताणें ताका बरो करूंक नासलो. पावलूच्या खूद कुडीन एक कांटो आसलो. 2 कोरिंथकारांक शीट 12वो आविसर आनी 7वी वळ आमी वाचुया. आनी इतल्या उत्तम प्रकाशण्या पासत हांव गर्वान फुलोना जावं. म्हाका स्वतावच्याक म्हजे कुडीन दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. ताणें देवाक तो काडूंक विनंती केली, पूण देवान तो कांटो काडूंक ना. ताणें तिमोथ्याक सुद्दां सांगलें. 2 तिमोथीची चीट 4थो आविसर आनी 20वी वळ आमी वाचुया. दुरास्त कोरिंतान आसलो. त्रेफीम बरो ना जालो आनी मिलेत गांवांत हांव ताका फाटीं दवरून आयलो. ताणें आपल्या ह्या इश्टाक बरें कित्याक करूंक ना. पावलो आतां आपल्या सेवेच्या शेवटाक आयलोलो आसा आनी त्या उपरांत खुणा दान सोबेंतल्यान सवका उणी जाल्लीं दिसून येतात. तेन्नाच पवित्र पुस्तक हें सोबेच्या पासत एक उपेगाची वस्त जावंक पावली. पवित्र पुस्तका प्रमाणे सोबा तयार जाली आनी तेन्नाच बरें करचें जें दान आसलें तें पयस जालें. एका मनशा पासून अधिकार पवित्र शास्त्रा कडल्यान आयलो. तें म्हणजे देवाचें पवित्र उतर जावन आसा. जोआवान आपल्या जिविताच्या शेवटाक ही शिटकावणी दिली. 2 जोआवाची चीट आनी 10वे वळीन कितें बरयलां तें आमी पळोवया. कितें बरयलां तें एकदम उत्तम आनी खरें जावन आसा. ताजेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. वेगळी कसली शिकवण घेवन कोणूय तुमच्या मदें येयत जाल्यार ताका तुमचेशी घेवं नाकात आनी नोमान लेगीन करूं नाकात. तशेंच गालेस्कारांक चीट 1 आविसर आनी 8वे वळीन बरयल्लें आसा.
पूण आमीच जावं वो स्वर्गार सावन आयलोलो एक दूत जावं आमी तुमकां पोरगोट केला तें बरे खोबरे भायर कोण दुसरी एक पोरगोट करीत बी तो भायरो जावं. हाजे वेल्यान आमी कितले चोत्रायेन रावूंक जाय हें आमकां समजून येता. आमचें जिवीत कितलें पवित्र आसूंक जाय आनी कितलें पवित्र प्रमाणें तें चलोंक जाय हें आमी शिकोवंक जाय. आमचें जिवीत सदांच पवित्र पुस्तका प्रमाणें दोनूय जेजून घालून दिल्ल्या कायद्या प्रमाणें आसूंक जाय. तेन्नाच आमी देवाची आज्ञा पूर्ण करूंक पावतले. लुकाच्या 9व्या आविसरांत 4 वळींत कितें दाखयलां तें आमी पळोवया. देवाच्या सेवकांक आदार मेळोवंकूच जाय. तांच्या सेवेचो उजवाड हेरोदाकूय दिसून आयलोलो आसलो. हो हेरोद जोवांक मारणारो जावन आसलो. मार्क सांगता की हेरोद जेजूक जुवांव म्हूण समजून बरोच भियेल्लो आसलो आनी तो जेजूक पळोवंक आवंडेतालो. लुकाचो 9वो आविसर 10 आनी 11 वळी प्रमाणें जेजू आपल्या शिसांक एका कोडेक घेवन गेलो, पूण त्या सुवातेचेर सुद्दां लोकांनी ताका सोडूंक ना. जायतो लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो. जायते जाण ताजे सेवक जाल्ले, जायते जाण ताजे शीस जाल्ले आसले आनी हे सगळे ताच्या फाटल्यान वेताले. तातूंतले जायते जाण दुयेंत आसले, तांकां ताणें बरें केल्ले आसले. जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता. देवाक कोणाच्या आदाराची गरज ना. ताका कोणाची येवजण नाका जायत. आमच्यो येवजण्यो ताच्या मुखार कित्याकूच उपकार ना. पूण आयज मनशाक दुनिया जेजूची गरज आसा. दुनिया जेजूक मनशाची गरज ना, कारण तो आमचो रोजनार, आमचो तो सोडवणदार. तो मनशाचेर पातयो ना, पूण मनशाक देवाचेर पातयेवची गरज आसा. आमी देवाहून व्हड न्हय. त्याच पासत आब्राम म्हणटालो आपूण देवाच्या मुखार धूल आनी गोबोर. देव आपणाक जाय तशें करूंक पळयता. आयज आमच्या जिवितांत जायतें बरें वायट घडटा. तें सगलें देवा पासून आसा म्हूण आमी तें सोत मानूंक जाय आनी आमी शांतीन जियोंक जाय. वायट येता तें देवाचें न्हय आनी बरें येता तेंच देवाचें अशें आसना. बरें आनी वायट जरी आयलें जायत जाल्यार आमी गुणगुणोवंक जायना. मॅथ्यू, मार्क आनी जोआच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत 5,000 लोकांक जें जेवण धने जेजून दिलें ताजी खबर त्या सुवातेचेर बरयल्ली आसा. लक्षांत घेयात मोगाळ भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त ताच्या शिसांक अशक्य अशी गजाल करूंक लायता, पूण तांकां तें शिकूंक जाय आसलें. तांच्यांनी तें मोतीन दवरूंक जाय आसलें. त्याच प्रमाणें आयज आमकांय बऱ्योच गजाली दोनूय जेजून शिकूंक दिल्ल्यो आसा, ज्यो आमी शिकूंक जाय. तेन्ना तो आमकांय कठीण अश्यो गजाली करूंक लायता. हें ह्याच पासत की ताजें पडजेन ताजें काम करचें, ताजे पडजेन ताजें आयकोचें, ताजे पडजेन खालती जावचें आनी सगळे तरेचीं संवसारांतलीं कामां जीं देवाचीं आसात तीं ताजे पडजेन करचीं अशी ताजी येवजण जावन आसा. त्या सुवातेचेर आजारांनी लोक आसलो आनी तांचे लागीं कांयच नासलें. ते खूब पयशिल्ल्यान आयलोले आसले. त्या सुवातेचेर जेवणा खाणाच्यो वस्तूय मेळनासल्यो. ती सुवात खोडपी जावन आसली. त्या सुवातेचेर झाडां आनी दोंगरा शिवाय कांयच नासलें. आयज जेजू क्रिस्त व्हड अजाप त्या सुवातेचेर करून दाखयता. लुकाचो 9वो आविसर 18 ते 21 वळी प्रमाणें एक म्हत्वाचो प्रस्न ह्या सुवातेचेर आसा. तो म्हणजे जेजू कोण आसा. जेजूक जाणा जावंक जाय जाल्यार आमी ताजें उतर वाचूंक जाय. ताज्या उतरा उद्देशीं आमकां ह्या प्रस्नाचो जाप फावो जाता. आतांच आमी पळयलां की 5,000 लोकांक दोनूय जेजून जेवण घातलें. खरें म्हणजे हे 5,000 फकत दादले आसले आनी तांचीं बायलां आनी तांचीं भुरगीं कितलीं आसतलीं तीं पळयात. खरें म्हणल्यार सगळे जाण खुशी जाले. सगळे जाणांनी भरपूर जेवले आनी
उरलेले कुडके तांणी कितलीशींच पाटी बोल्लीं. मोगा भाव भयणांनो, आयज देवाचें उतर आमकां सोत जें कितें आसा तेंच शिकयता. तातूंत मिसळ अशी कांयच ना. मॅथ्यूचो 16 आविसर आनी 16वी वळ आमी वाचुया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. परत जेजू तांकां ताच्या मरणा विशीं तयार करता. पेद्रू आपल्या विचारलेल्या प्रस्नाचो जबाब दिता. पेद्रू म्हणटा, तूं जिव्या देवाचो पूत जावन आसा आनी तोय तूं क्रिस्त जावन आसा. आयज हो भावार्थ आमकां आसूंक जाय. जेन्ना आमी ताज्या भावार्थान चलता तेन्ना खंयचोय जरी प्रस्न आमच्या मुखार आयलो जाल्यार त्या प्रस्नाचो जबाब आमचे कडेन आसूंक जाय. मोगा भाव भयणांनो, तुमी कसल्या तरेच्या चिंतनांनी आसात हें हांव नकळो. तुमी कितें चिंततात आनी कितें पळयतात हेंय हांव नकळो. तुमी कसले तरेचे क्रिस्तांव जावन आसात. तुमी ताका मानतात, ताजी तुमी सेवा करतात. मोगा इश्टानो, ह्या दिसांनी ह्या संवसारांत आमी पळयतात जेजूचें कोणाकूच पडून गेल्लें ना. जो नकलो आपआपलेंच पळयता. तांकां आपणाचें आनी आपल्या घोराब्याचें पडून गेल्लें आसा. पूण देवाचें उतर सांगता की स्वर्ग आनी संवसार सोडटलो पूण म्हजीं उतरां केदींच सोडचीं नात. मोगा भाव भयणांनो, जेजूचीं उतरां सोत जावन आसा. जेन्ना पेद्रून पयलीं ताका सारको वळखलो आसलो, पूण निमाण्या दिसांनी ताणें ताका वळखुचें सोडून दिलें. ताणें ताका नाकारलो. तशेंच आयज आमी दोनूय जेजूक नाकारूंक पळयता. आमचें पयलींचें जिवीत आतां ना. आयज आमी खूब खाला पडलेले आसात. आमचें जिवीत कित्याकूच उपकारना तसलें जाल्लें आसा. आमी नांवाचे भावार्थी जाल्ले आसा. मोगा भाव भयणांनो, देवाचें उतर हें सगल्यांकूच फाव जाल्लें आसा. थोड्यांक तें उणें आनी थोड्यांक तें चड अशें ना. तें सगळ्यांकूच सारकें जावन आसा. आनी आयज ह्या वेळार तूं देवाचें उतर पयलीच फावट आयकता जायत. पेद्रूचो सारको तुजो स्वभाव नासत आनी आयज तूं उर्बेवरींत आसा जायत. हें तुजें जिवीत सदांकाल तशेंच उरचें अशी आमची मागणी दोनूय देवा थंय जावन आसा. मोगा भाव भयणांनो, जेजून व्हड अजापां केल्लीं आसात. एकूच अजाप न्हय. ताणें कुड्ड्यांक नोदर दिली. थोड्यांक ताणें चलयले. आरेन आसलोल्यांक ताणें उठायले आनी भुकेल्यांक ताणें जेवण दिलें. तान लागलोल्यांक ताणें पिवूंक दिलें. आयज ह्या संवसारांत तोच जेजू आसा. जो 2000 वर्सां पयलीं आसलो तो आयजूय आसा. त्या सुवातेचेर जीं कामां ताणें केलीं तीं कामां आयजूय तो करीत आसा. आनी त्या सुवातेचेर जें कितें घडोवंक नासलें तें आयज पर्यंत तो करीत आसा. मोगा भाव भयणांनो, आमचो विश्वास आमी ताजेर दवरूंक जाय. जेन्ना तो त्या पर्वताचेर गेलो तेन्ना ताणें आपल्याच्या सांगाता आपल्या सिसांक व्हेले आनी त्या सुवातेचेर तांकां 2 दादले त्या पर्वताचेर पोरगोट जाले. मोजेस आनी एलिया हे 2 जाण ते जावन आसले. ते क्रिस्ताच्या जावच्या मरणा संबंदी गवायकी दिणारे जे जावन आसले. पावलो म्हणटा की जें शुभ वर्तमान ताणें सांगलें जाची सुमर्त आनी बाखणार हे दोगूय जाण गवायकी जावन आसले. शुभ वर्तमान पोरण्या कोर्राच्या विरुद्ध ना. पावलो रोमकाराचे चिठीन बरयता. रोमकाराची चीट 3 आविसर आनी 11वी वळ आमी वाचुया. पूण आतां सुमर्ती वेरेंत देवाचें नितिवंतपण उजवाडा आयलां. जोरी सुमर्त आनी बाखणार ताची गोवाय दितात. सुमर्त आनी बाखणार हेंच परगट करतात की देव आमकां एकाच वाटेन वाचोवंक शकता आनी ती वाट म्हणजे विश्वासा वरवीं जें नितिवंतपण आमकां फावो जाता त्या वरवीं की पोरण्या कोर्रांत जी बॅड आडी त्या वरवीं आमकां तें दाखयल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो पद्दती मोजेसाच्या सुमर्तीचेर पातयो नासल्यो. ज्या ल्हानशा बोकड्याक त्या वेदीचेर भेटोवंक जाय आसलो दोनी जेजू आमचे पासत
मेलो हें ह्या मरणाची खुणा जावन आसा. बागनारांनी देवाच्या मेंढऱ्या संबंदी सांगलेलें आसलें, जो संवसाराचो पातक नाटक करणारो जावन आसा, आतां शिमाव कितें तरी उलयता. ताका अशें दिसता की तो कितें तरी म्हत्वाचें सांगता, पूण लोक म्हणटा हें जें कितें तो उलयला ताजें ताका भान नासलें. मोगा भावणानो, दोनी जेजून खंयचोच धर्म तयार करूंक ना, तर तो खंयच्याच धर्माचो परगटणार नासलो. संवसाराच्या पातका पासत ताणें आपणाचीच भेट केल्ली आसली. तो सोडवणदार आसलो. आमच्या धर्मा वरवीं आमकां थारोवन फावो जायना, तर आमचें थारोवन क्रिस्ताच्या वरवींच घडून येवंक शकता. आयज सगळ्या लोकांक क्रिस्ताची गरज आसा. आयज आमच्या देशाक आमी पळयलें जाल्यार सगळेच कडेन आमकां मेळेपण दिसून येता. जें वायट आसा, पूण मनशाक तें वायट म्हूण समजून येना. मनशाचे नदरेन जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळेंच मेळेपण जावन आसा. मनीस पातक करीत आसा आनी खुशाल जायत आसा, पूण ताजो शेवट कितें आजून ताका कांयच पडून गेल्लें ना. देवाचें उतर सांगता, पातकाचें फारीकपण मरण, आनी मनशान पातक करचें म्हणजे तो पातकी जावन आसा. तर देवाचें उतर कितें सांगता तर पळोवया. मनीस जल्माचोच पातकी. आमी संवसारांत सगळेच जाण पातकानूच जल्माक येता अशें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. मनशान आपणाक पातकांतलो सुटोवंक जाय जाल्यार ताणें दोनूय जेजू क्रिस्ता वरवींच आपल्याक सुटोवंक जाता. मोगा भावणानो, मनीस संवसारांत बरें करूंक येवंक ना, पण दोनी जेजू संवसारांत बरें करूंक आयलो. ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत एक व्हड येवजण तयार केली, आनी ही येवजण जावन आसली ताजी स्वताचीच, कारण ताणें आपलीच कूड ह्या संवसाराच्या पातका पासत खिळायली. संवसारांत आसलेल्या जण एका मनशाच्या सुटके पासत ताणें आपलो जीव त्या काल्वरीच्या खुर्साचेर तोपूंक दिलो. ताका खिळायलो. ताज्या कुडीन एक रोगताचो थेंब पासून नासलो. इतलें ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत सोंसलें. मोगा भावणानो, आयज देवाच्या उतरान आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी पळोवया. देव तुका आनी म्हाका जायत्यो गजाली शिकयता, पूण त्यो आमी शिकोवंक सोदिना जाल्यार देवाचो उजवाड आमकां कसो फावो जातलो. आमी ताजीं भुरगीं कशीं म्हूण संवसाराक समजून येतलीं. आयज जर तुजें थारोवन जावंक ना जाल्यार ह्याच वेळार दुनिया जेजू क्रिस्ता लागीं तुज्या पातकाचें बोगसणें माग. तुजीं लाके सारकीं तांबडी आसलेलीं पातकां तो बर्फा सारकीं धवी करूंक शकता. तुका नवें काळीज दिवंक शकता. तुका नवो करूंक शकता. पूण तुका बावडत आसूंक जाय ताजे कुडीचेर, ताज्या वारयल्ल्या रोगताचेर आनी ताणें आपलो जीव तुज्या पासत दिला हाचेर. तरच तुका नवें जिवीत मेळूंक शकता. तर मोगा भावणानूय ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. पूण ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली हें आमकां कळोवपाक मात तुमी विसरूं नाकात.